यार्डाचे नोटिसा धाडून आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी ते इन्स्पेक्शनान आमी तांकां 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा. 7 दिसां भितर तेंच्यांनी काडचें म्हणून, नाजाल्यार आमी एक्शन घेतले म्हणून. सुकूर ज्युडिशियलान जितके स्क्रॅप यार्ड जे जालां आनी आमच्या नदरेक जे कंप्लेनी ज्यो जाल्या म्हणजे लोकांचे फोन, कित्याक फाटले फावटी एकदां उजो पेटलो थंयसर. सो उजो पेटना फुडें सुकूर पंचायतीचें नांवूय मातशें पिड्यार जालें. कितें कोण तरी म्हणूंक लागले की सुकूर पंचायतीन सगळें स्क्रॅप यार्ड नाका नाका तसले धंदे चलता. सेम आनी एक गजाल जाली तेज्या उपरांत की घंटा मेळ्यो. सो ते मिनिस्टराचे आमच्या आमदारा थ्रू सुद्दां पावले. सो ते आमचे सुकुरान आमी एक फॉर्म डिसिजन घेतला बॉडी मिटिंगेक की जितकी सुकुरान ज्युडिशियलान जितकी स्क्रॅप यार्ड जी आसा पळय ती टोटल आमी क्लीन करपाक लागून आयज आमचे सरपंचान इनिशिएटीव घेवन सो सगळ्या मेंबरान सपोर्ट करून आयज आमी हे स्टँड घेतलेले आहा. सो 4 इन्स्पेक्शन आयज केल्या आनी तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलां की 7 दिसाचो टायम दिला. 7 दिसां भितर तेंच्यांनी क्लियर करपाक जाय. ना समज क्लियर करिना जाल्यार आमी एज अ सुकूर पंचायत सगळे बॉडी विथ सरपंच सो आमी तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले आनी जितके समज तेंच्यांनी तर समज काडिना जाल्यार तितके आमी उखलून समज उखलले जाल्यार ती फायन येतली तेंच्या ओनरा कडसून आमकां रिकवर करून घेवचे पडटले. आनी आमच्या नदरेक आतांच आमकां आनीक नदरेक 2 येयल्या की आनीक 2 आसा. सो इमिडिएटली आमी फाल्यां तांकां नोटीस काडून इमिडिएटली तांकांय आमच्या तेंचें इन्स्पेक्शन करून सो आमी सुकूर जें आसा पळय क्लीन आनी ग्रीन करूंक सोदता. हेका लागून प्रेसाच्या माध्यमांतसून आमी कोण आसा जाल्यार ते करचे न्हू इनलिगलिटी जस्टीस ते क्लियर करचे बेगीन तेंच्यांनी आपुणूच इमिडिएटली करचे आनी बरे भाशेन रावचे. आमी कोणाच्या धंद्याचेर बीन तशें वचोंक ना पूण यार्डाक लागून सद्या इनिशिएटीव घेतलेली आसा.